पाळून ती दुसऱ्या देवाक बुजोवंक लागली. तरूय प्रवेद्या वरवीं आनी देवाचे दर्शनां घेतलेल्या ऋषी वरवीं सर्वेस्परान इस्रायलितांक आनी जुदाक अशी एक शिडकावणी दिलेली. तुमच्यो खोट्यो वाटो सोडात आनी हांवें तुमच्या पुर्वजांक म्हज्या सेवकां प्रवेद्यां वरवीं हुकूम घालून दिल्ले आख्खे सुमूर्ती प्रमाणे म्हज्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. पूण ती आयकना जालीं. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर भावार्थ दवरूंक नासलो, पूण तांच्या वोन ती ओदीक आपल्या वाद्याची जाली. तांच्या कायद्याचेर तांणी विसर घालो. ताच्या पुर्वजां कडेन ताणें केलेल्या कराराची ताणें बेपर्वा केली आनी तांकां शिडकावणी दिल्ली ताणें मानून घेवंक ना. हाका लागून इस्रायलाच्या सर्वेस्पराचो राग एकदम पेटलो आनी आपणा सोरशिल्लो ताणें ताका पयस केलो. जुदाच्या कुला भायर आनी कोण उरलो ना. देवाचे उतर हे. देवाचे वडकार. तुज्या उजव्या हातांत आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, तुवें आमकां सोडून दिली, आमचें बोल मोडून उडयलें. तुजो राग आमचेर पेटलो, पूण आतां पोत्तून आमकां पाव. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. तुवें भूंय कांपशी येयशी आनी ती फांटोयली. आतां फुटी पडल्यात त्यो सारक्यो कर. ती पोळे लोकता धोलता. तुजे पोरजेक तुवें बरीच दोगदायली. तोकलेक चोडटा तसलो तुवें आमकां सोरो वांटलोय. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, खरेंच तुवें आमकां सारकी सोडून दिली. आमच्या फौजां बराबर कित्याक म्हूण आतां तूं भायर सरोनाय. आमच्या हाल उपद्र्यांच्या वेळार तूंच आमकां पाव. मनशाच्या आदार म्हटल्यार कांयच न्हय. जबाब. तुज्या उजव्या हातांत आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखीता. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते प्रमाणे जुगुस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना. कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो आनी तुमी जोगशात तेच मापान तो तुमकां
परत करतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें कुसकूट तूं कित्याक पळयतात? तुज्या दोळ्यांत आसा ती पट्टी तुका दिसती पडना? तुज्या दोळ्यांत एक पट्टी आसतना तुज्या भावाक तूं कसो म्हणटाय, राव, तुज्या दोळ्यांतली कुसकूट म्हाका काडून दी. धोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पट्टी पयलीं काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें कुसकूट काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें. जीव क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मगाच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानान जेजू क्रिस्त एक उदाहरण घेवन एक धाकटुली वपार सांगून नीत हाचेर आपले विचार मांडटा. देवान आमकां दोळे दिल्यात, आमकां पळोवंक दिला. न्हंय लोकांच्यो कुडी काडूंक व तांचेर फॉर्मन मारूंक हें काम फकत देवाचें. आमचो कायदो फकत दुसऱ्यांक देवाचे नदरेन व देवाच्या दोळ्यान पळोवपाचो आनी तांकां समजोवन व्हरपाचो. कित्याक आमी एकामेकाचे भाव भयण. दुसऱ्याक झुकपाचें व थुकपाचें काम देवाचें. तो जें काम देवाचें आमी देवाक दिवया आनी जें काम आमचें तें आमी खुशालकायेन करुया. तो जें काम देवाचें आमी केल्यार आमकां देवाचो क्रोध जोडटली. तर आमकां दुसरी पातकां पडटलीं सांपडल्यार व चुकी व कसली वायट कोत्तेली सांपडल्यार तर आमी तांकां बोगसुया आनी तांचे पासत मागुया. कित्याक आमी सोकल्यो ओसोक देखून आमी चुकता. ही जाणवा देवान आमकां दिवंक हे मिसा बेटेन आमी देवा लागीं खालतीपणी मागुया. गीत घेवया. पेज नंबर 33, C13, दाना सोबार. शेतांतली सगळी कणसांनी बियां, सोनीतली सगळी फळांनी पिकां, मुखार वावराचो संतोष कश्टाचो उरुमेत आमच्या जेवणाचो. मुखार वावराचो संतोष कश्टाचो उरुमेत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना सोबार, गरु तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावूं एक दीस तुजे मुखार. म्हणजे बाबन आमचें बलिदान देवाक मानता तसा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांकाली मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणेच्यो योद मानून घे. हे योजना वरवीं आमची ओस्कोतना शोध कर आनी अशी तुका मानता तशी जावन आमच्या काळजांची भक्ती हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदार शासनाचे देवा सोर काय सोत आमी जीव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरवतावन जिव्या भावांतल्यान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटावन ती बरोशेन ताचे महिमेवंत येण्याक ओतरेकताव देखून आतां देवतां आनी भक्त सांगाती निरंतरीन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत पोवीत पोवीत.
दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान दानून ही देणी पळोवंक मागता जावन ती आमकां जुगुस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कोस्ट मरून सोंसोवच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबाताचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगोडटा बापा जेवचे मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी मुक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जुतो उंडो आनी कास तुका समर्पिता तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता नी कुरगो सेपताले आमी समेस्तांक पोते वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्पर आकेतिस्ता लोले तो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा सोलियानीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनोच्च पासून मेल्ल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर ताका दुसऱ्या गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या मुखार मोल पळोवंक फावो कर आमा समजता कर म्हूण आमी मागता आमकां मदवाची माये सांगाती तुजो पोती बागवेन झुजे भगवान दोर दोता सोत मागोल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासता सुखांक आमकां वांटवती ताणें सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वडवण आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोज्या सुखाक आनी आमच्या सोडून राजगुस्ती आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदाक कृतीन सर फार सुटय आनी सर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजवळखी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें त्या दोटांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन देवाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर
देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव ओवळी मास्टर गोत म्हजें शिवून जायना देखून अत्वीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूय असल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोर्स सोडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 71 D42 तुजेच पाटल्यान येता हांव जेजू. तुझेच पाटल्यार येता जेजू जेजू आमच्या गोड्या भोगीन आमी मोठो जेजू जेजू आमच्या गोड्या जिविताच्या ओट्या मार्गार जेजू तुझेच पाटल्यार येता जेजू जेजू आमच्या गोड्या भोगीन आमी मोठो जेजू जेजू आमच्या गोड्या. तुझेच पाटल्यार येता जेजू जेजू आमच्या गोड्या भोगीन आमी मोठो जेजू जेजू आमच्या गोड्या.
प्रार्थुया. दयाल बापा, तुझ्या पुताचे ओमोली कुडी रोगताचे जेवणान तूं आमकां तुजें जिवन नवीन कोरताय. परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन शास्त्रांचें सूख आमकां खात्रेन मेळोवचें कोर. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुरपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शावियरा, देवाच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून देवाचें नांव आनी ही बरी खबर परगोटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. त्या पासत बापान तुका सरकार मोमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्यां खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पोत आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 94, F19, संतोष बोरीत वेताव. आयल्या सोम्या बुक्यान तान्यून पुनाता संतोष बोरीत वेता. जिविताचो उंडो शिवून सेवा करून दोयार जाल्या. सगळें तुवें आमकां जेजू सोम्या. Sochok des vonus वाट सगळ्यांक. कांसांनी आमच्या तुगेलो आत्मो सोळटो धरून मोगाचो उजो. आयल्या सोम्या बुक्यान तान्यून पुनाता संतोष बोरीत वेता. जिविताचो उंडो शिवून सेवा करूंक तो